नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो। गोंयच्या वैजकी महाविद्यालयांतल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमां खातीर अनुसूचित जातींक 2%, अनुसूचित जमातींक 12% आनी ओबीसी खातीर 27% आरक्षण चालीक लावपाचो निर्णय। सीव्हीजीच्या टँकरांनी पिवपाचें उदक सप्लाय करपाच्या प्रकरणात तशेंच सिवरेज उदका स्रोतांत सोडपाच्या प्रकरणाचो प्रश्न 8 दिसां भितर करचो सुटावो। काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्यांक निवेदन भेटोवन केली मागणी। गोंयच्या प्रत्येक नागरिका कडेन आसा ताच्या हक्काचें घर। हॅपीनेस इंडेक्साच्या बाबतींत लेगीत गोंय उंचेल्या पावंड्याचेर। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें विधान। दिवचल सांखळेच्या कुळण कारापूर वाठाराच्या रस्त्या कुशीक बायोमेडिकल वेस्टाच्यो जावपाक लागल्यात राशी। गोमंतकाच्या तनिष्का माचयेन पणजेन आयोजीत केल्ल्या पुरुमेदाच्या फेस्ताक उपाट प्रतिसाद। पुरुमेदाच्यो वस्तू घेवपाक लोकांनी केली गर्दी। आणि तुयेची सटी महालक्ष्मी देवीची स्थापनेची कार्यावळ भाविकांनी मनयली व्हडा भक्तिभावनेन। आता खबरो विस्तारान। गोंयच्या वैजकी महाविद्यालयांतल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमां खातीर अनुसूचित जातींक 2%, अनुसूचित जमातींक 12% आनी ओबीसी खातीर 27% आरक्षण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत 40% सुवाती राखून दवरपाची अधिसुचोवणी सरकारान काडल्या। पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत आरक्षण दिवपाचो प्रस्ताव सरकारी मान्यताय मेळोवपा खातीर भलायकी खात्याक धाडपाचो आदेश सरकारान जीएमसीच्या डीनाक दिला। ह्या आरक्षणा खातीर रोस्टर समाज कल्याण खातें तयार करतले। भलायकी सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला तज्ञ समितीन ॲडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेवन संबंधित आरक्षणाची शिफारस केली। फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेसीन धरून आशिल्ल्या उदकाच्या टँकर स्कॅमा वयल्यान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची भेट घेवन तांचे मुखार समस्या मांडली। ही समस्या सांगले उपरांत मुख्यमंत्र्याक ज्यो कांय गजाली खबर आसपाक जाय त्यो खबर नाशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या लक्षांत आयलें। हो प्रश्न फुडल्या 8 दिसां भितर सुटावो करपाची विनवणी काँग्रेसीन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या। मजगतीं स्टेनलेस स्टीलाच्या टँकराचो वापर करपाची सरकारान सुचोवणी काडल्या। तशेंच ज्या टँकरां कडेन भौशीक बांदकाम खात्याचें प्रमाणपत्र आसा तांकांच पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपाक मान्यताय आसा। जे बेकायदेशीर रितीन उदकाची पुरवण करतात तांचेर कारवाय करून तांकां तालाव घालपाचो सरकाराचो निर्णय जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। गेल्ले कांय आठवडे काँग्रेस पक्षान उदकाचो इशू जो सिवेज हे वॉटर टँकरान ट्रान्सपोर्ट करता आसतना जेन्ना सांकवाळच्या लोकांनी धरिल्ले ताज्या उपरांत आमी सगळे डिपार्टमेंट म्हणल्यार PWD आसूं थंयच्यान मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्था कडल्यान WRD कडल्यान ट्रान्सपोर्ट आनी हे सगळे डिपार्टमेंटान कशें हे डिपार्टमेंट फेलियर जाला हें आमी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या मुखार हाडिल्ले। हे सगळे प्रश्न आज आमी मुख्यमंत्र्याच्या मुखार हाडल्यात, ताज्या नदरेक हाडला। सो मुख्यमंत्री शॉक जालो की काही ताका जे बाब एल्टनान आनी बाब अमरनाथान जे सांगले की LAQ क्वेश्चनाचे उत्तरां जी ह्या ऑफिसरांनी आनी ज्या डिपार्टमेंटांनी दिल्या ती मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्या की ती चुकीची आसात, कित्याक असेंब्लीन जेन्ना तुमी उत्तर दिता तें सारकें आसपाक जाय। मुख्यमंत्र्यान ते मान्य करून घेतला। आमी जे गोंयकारांचे प्रश्न जे ज्वलंत उदक म्हणजे आज जगतलो जाल्यार उदक जाय, सो हे मुख्यमंत्र्यान मान्य करून घेतला। ताणें सांगला की आपूण सगळ्या डिपार्टमेंटांक आपयता। आमी 8 दिसाची ताका मुदत दिल्या। तातूंत जे प्रश्नाचे जे LAQच्यो ज्यो रॉंग उत्तरां दिल्या ताजेरूय ताणें सांगला आपूण हो गंभीर इशू आसा, ताजेर आपूण चवकशी करतलो। आमी डिमांड केला की ताजेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची। टँकरीचो इशू सीएमान आमकां सांगलें की ताणें म्हाका दिसता काल काय आज हांव नको केन्ना ताणें मिटींग घेवन अपडेट घेतला। सो ताणें सांगला की काही दिसां भितर ताका आपूण GI टॅगिंग आनी ते सोर्स आमी ताका मेन सांगला कितें की त्या टँकरान जे सोर्स आसा खंयच्यान उदक पळय भरता ताजी क्वॉलिटी चॅक जावपाक जाय, हें ताणें मान्य केल्लें आसा।
आमी एक सजेशन दिलां की जे टँकर डिफरंट कॅटेगरी ऑफ टँकर आसा ताका एक कितें कलर कोडिंग दी की ड्रिंकींग वॉटराचो बाबा अमूक कलर, कमर्शियल उदकाचो अमूक कलर, डिझलाचे टँकर भोंवतात, आल्कोलाचे टँकर भोंवतात, मायनिंगान चलपी टँकर भोंवतात. सो ते ताणें सांगलां की आपूण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन ताका डिफरंट कलर कोडिंग घालपाचो प्रयत्न करता. काँग्रेस डेलिगेशन तांचो अध्यक्ष आणि बाकीचे सगळे जाण ते आयिल्ले. ताच्यांनी 2-3 टँकरीचो इशू रेज केला, सिवरेजीचो एक इशू रेज केला. हांवें ताका सांगलें टँकरीचो ऑलरेडी गव्हर्मेंटान पयलींच डिसायड केल्लें की GI टॅगिंग स्टेनलेस स्टील टँकर ऑलरेडी वर्किंग सुरू केला. अनलेस अँड अंटील सर्टिफायड टँकर विथ द PWD वॉटर सप्लाय असल्याशिवाय उदका खातीर वापरपाक मेळची नाही. आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला, पण मदींच हे जर कोण अशें वापरता आसत जाल्यार तांकां न वापरूंक दिवन तांकां फायन बीन करप हें गव्हर्मेंटाचें पयलींच डिसिजन आसा. बट तेंच्यांनी काही गजाली हायलायट केला, हांव पळयतां त्यो. गोंयचे 99% तरी लोक रस्त्यार रावनात असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला. गोंयचो हॅपिनेस इंडेक्स लेगीत उंचेल्या पावंड्यार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. सारस्वत एज्युकेशन सोसायटीच्या श्रीदोरा काकुलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट स्टडीज म्हापशा गोंयच्या सहकार्यान जीवन आनंद संस्था आनी शारांत रस्त्यार रावपी लोकांच्या प्रश्नांचेर राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ द गोवा वेरी हाई. खुद गोवा का कोई गोवन लोग आपको 99% इस तरह से मैं 100% भी कह सकता हूँ कि, बट मैं ये कहूँगा कि 99% द ओरिजिनल गोवन आपको कभी रोड साइड डिस्ट्रीब्यूट नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. लेकिन पूरे देश भर के जो कोई है उनके लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है और उनके लिए भी हम काम करते रहेंगे. 2000 पीपल्स हमारे जो ओल्ड एजेड होम है उनमें हम उनकी चिंता कर रहे हैं, उनकी हम केयर कर रहे हैं. बिसाइड्स दिस जो NGO इस तरह से जो सीनियर सिटीजन की केयर करते हैं उनके लिए फुल्ली फंडिंग यानी पर डे पर पर्सन पर मंथ पर पर्सन इसके हिसाब से सरकार उनके लिए फंडिंग भी करती है. जो NGOs उनके लिए काम करते हैं. एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 NGOs दे आर वर्किंग स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन्स. बिसाइड्स दिस जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चों के लिए यानी ऑर्फन्स चाइल्ड है, गोवा सरकार की तरफ से हम स्कीम भी है कि एवरी मंथ वी आर गिविंग द 3000 रुपीज फॉर द ऑर्फन चाइल्ड. दिवचल सांखळे मुखेल रस्त्या वयल्या कुळण कारापूर वाठारांत रस्त्या कुशीक पॅम्पर्स आनी बायोमेडिकल वेस्ट उडोवपाचे प्रकार वाडल्या. देखून ह्या वाठारांत दिसान दीस गंभीर समस्या उप्रासतात. ह्या कोयराक लागून सध्या रस्त्या कुशीक हळशीक निर्माण जाल्या. पॅम्पर्सांक लागून घाण पातळ्या रोगराय पसरपाची भिरांत आसा. थळाव्या कारापूर पंचायतीन ह्या प्रकारा आड कडक कारवाय करची अशी मागणी जागृत नागरिकांनी केल्या. कारापूर सर्वण पूर्णा ह्या मेन रोडार जो हांगासर पॅम्पर्स मेडिकल कचरो हो हांगा उडयल्लो आसा, हाका घाणी पडलेली आसा. हांगा रस्त्यान वयतना येतना त्रास जाता. हे कारापूर पंचायत सरपंचान हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवन कारवाई करची आनी कठोर कारवाई करची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा. तितूनय ते साखळी कारापूर तिस हितून कचऱ्याचें प्रमाण खूब वाडलेलें आसा. कारापूर तिस्कार प्रत्येक जण हाडटा पोटल्यो बांदतात आनी हाडून उडयतात. हेका कोण वाली ना कांय ना. पण आतां इतलेंच मागता पंचायती कडेन सरपंचा कडेन मागता सरपंचान हेचेर कारवाई करची आनी ही घाण सगळी ताबडतोब काडपाचो पंचायतीन विचार करचो आनी हेचेर कठोर विचार करूंक जाय. गोमंतकाच्या तनिष्का माचयेन 12 आनी 13 मेक पुरुमेताचें फेस्त घडोवन हाडलां. गोंयच्या साबार बायलांक घरांत लागपी गजाली एकाच सुवातेर मेळच्यो तशेंच गांवांतल्या बायलांक तांचे पदार्थ विकपाक मेळचे ह्या हेतान ह्या फेस्ताचें आयोजन केलां. ह्या फेस्तांत पेडणे सावन काणकोण मेरेनच्यो बायलांनी पुरुमेताची स्टॉलां घाल्यात. 12 आनी 13 तारखेक सांजेच्या 6 ते 8 मेरेन पणजे कांपालाच्या सेंट ओरियोसो गार्डनांत हें फेस्त भरलां.
पुरुमेत ही आमची संस्कृती. भुरगेपणांतल्यान आमी आजयो म्हज्यो किंवा म्हज्या आवय करताली ते आमी पळयलें. म्हणजे पापड, लोणचें, सांगे म्हणूं येता, वेगळे वेगळे मिरसांगो, ताचे पापड, ताचे मिरसांगो भितर, आनी हें दर वर्सा सगळीं जाणां करता. आनी जेन्ना एकाच कडेन मेळटा न्ही तेन्ना बरें दिसता. आनी त्याच खातीर हांव खास अशें हांगा आयलां. हांगा न्ही सोलां आसा पळय ती हरमळची म्हाका बरी दिसली. ती हांवें घेतले, हांगा बिबे घेतले, मिरसांगो घेतल्यो. आनी खूब तेंपान म्हाका वटमाची सोलां मेळ्ळी. जी पटकन आतां मेळना, ती काणकोणाच मेळटाली, ती हुमणान खूब बरी लागता. ती हांवें घेतली. बरे बिबे मेळ्ळे म्हाका. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे उकडे तांदळाचे म्हाका शेवयो, घोस तळून खावपाचे. ते भुरगेपणान खाल्ले काय मदीं मेळटाले, पूण हें आज हांवें घेतलें आनी सगळे एकाच बरोबर सगळे एकाच कडेन मेळ्ळे. तनिष्का व्यासपीठ ही गोमंतक न्यूजपेपराची ॲक्टिव्हिटी ही बायलां खातीर आमी सुरू केली आणि पूर्ण गोव्यान 58,000 आमची मेंबर आसा आणि आमी वर्सभर वेगवेगळे प्रोग्राम केले तेंचे खातीर. जसो श्रावण महोत्सव आशिल्लो आमचो व्हडलो जालो तो. आणि अशें दिसलें की पुरुमेत फेस्त, आमची बायलां पुरुमेत फेस्ताक खंय खंय वतातच, पूण आमकां अशें दिसलें की आमीच एक पुरुमेत फेस्त स्टार्ट करुया. आणि फर्स्ट फावटी आमी हो पणजीन आमी सुरू केला. हांगा 20 स्टॉल आसा पुरुमेताची आणि पेडणेच्यान बायलां आयली. पेडणे टू काणकोण अशी जितले आमची मेंबर आसा बायलां त्यांची सगळ्यांचे स्टॉल आमी हांगा दवरला आणि सगळे पुरुमेताचें सामान त्यांनी हाडलां. आटमाची सोलो, मागीर भिण्णां सोलो, मागीर फणसाचे गरे, फणसाचे चिप्स, आमटाण, मिरसांग, काणकोणची मिरसांग फेमस आसा ती मिरसांग हांगा मेळटली. मागीर हरमळाची मिरसांग आसा, काजू बियो आसा हांगा. पुरुमेत म्हणून जितले जाय न्ही ते सगळे हांगा आसा. तर आयज 12 तारीख आणि फाल्यां 13 तारीख अशे 2 दिसाचो पुरुमेत फेस्त पणजी भितर जाता. आणि बरे बरे तरेतरेचे सामान आसा. आपण सगळ्यांनी हांगा येवपाचें आणि पुरुमेत फेस्त आमी बरे भशेन फेस्टिवल आमी बरो साजरा करूया. पेडणे म्हालांतल्या तुयेकारांचें निमणें सपन पुराय जालें. तुये शिमेर आशिल्ल्या सटी देवीच्या भक्तांनी मिरवणूक काडून कुडाळ सावन मुर्ती हाडल्या. 11 ते 15 मे मेरेन हो सुवाळो जातलो. तशेंच 15 मे ह्या मुर्तीची स्थापणूक जातली. ह्या 4 दिसांत धार्मीक विधी जातल्यो. लोकांनी ह्या स्थापणूक सुवाळ्याक येवचें आनी आमची उमेद वाडोवची अशी विनवणी तुये सटी देवीच्या समितीच्या वांगड्यांनी केल्या. आयज आमकां खूब खोशी दिसता की आमी आमचे हे जे दिव्य स्वप्न आसले की आमच्या सटी महालक्ष्मी देवीचे स्थापनेचो एक आमचो संकल्प आसलो तो आयज म्हणजे आयच्यान स्टार्ट जावन 15 तारखेक आमी तेची स्थापना करून तो प्रोग्राम कंप्लीट जातलो. मूर्ती कसून हाडल्या मूर्ती आयज जी मूर्ती हाडल्या ती आमी कुडाळसून हाडल्या आणि ती मूर्ती आसा ती सटी देवी महालक्ष्मीची मूर्ती आहा. 2 मूर्ती आसात ते. तो कार्यक्रम जो आसा आमचो तो आयच्यान ही आयच्या मुर्तीचे हे जाले आगमन जाले. फाल्यांच्यान तेचे ते विधी जे आसात देवीचे ते विधी करतले आणि 15 तारखेक तेची स्थापना आसतली. करूं शकतात जे लोकांक आमच्या भाविकांक की तेंच्यांनी येवन आमचे 11 ते 15 मेरेन देवीचे दर्शन घेवचें आणि महाप्रसादाचो लाभ घेवचो आणि सगळे भाविकांनी दर्शन घेवन वचचें. वास्को सड्यावयल्या कोयराच्या प्रश्नांक लागून एकामेकाचेर आरोप करतात. थळाव्या लोकांचे कोणूच विचार करपाचो यत्न करिनात अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हाणें वास्को सड्यावयल्या कोयराची पळोवणी केल्या उपरांत उलोवप केलें. गरज पडली जाल्यार घन कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवप करून बेगोबेग कोयराचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन लेगीत आमोणकारान ह्या वेळार दिलें.
आनी इन्स्पेक्शनाक आमचे मोर्मुगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाचे ऑफिसर्स सीओस आनी बाकीचे आसा तशेंच वेस्ट मॅनेजमेंटाचे मॅनेजर तेंचे रिप्रेझेंटेशन आसा आनी जी हो कॉन्ट्रॅक्टर आसलेलो कॅम्प इंडस्ट्रीजचो कायतन फर्नांडीस तेवूय हांगा येयलेलो आसा. जेन्ना हांव येयलो सायटीचेर म्हाका दिसता फर्स्ट इन्स्पेक्शन अशें आसतलें जें हांवें 15 मिनटां भितर काबार केलें. एक स्टार्टूच जालें हेंची फक्त ब्लेम गेम. तो तेका ब्लेम करता तो तेका ब्लेम करता म्हाकाच कळना कितें चल्लां हांगा. आय वॉज रियली शॉक्ड एंड रियली फिलींग व्हेरी सॅड कित्याक बाबा आयज हे लोक फक्त ब्लेम गेम करपाक लागलेले आसा. आयज लोकांक जे त्रास जाता तेजेर विचार करना. आयज खूब वायट दिसता कितें जी काम ते म्हणटा कितें आमचे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आनी वेस्ट मॅनेजमेंट 2020 आमचें काम काबार जालें. आमचें सगळें काबार. हांव म्हणटा तुमचें काम काबार जालें. तुमचें कितें व्हरोंक जाय आसलें तें व्हेलें आनी बाकीचे हे हांगा दवरलेले आसा. हेजो तुमी मुद्दाम वचून तुमी मुद्दाम थंयसर एंडाक वचून पळय. हांव आतां 2दा वचून येयलो एंडाक. सो लेट मी स्पीक टू द MD एंड इफ दे आर अगेन ट्रायंग टू डू द सेम थिंग then 100% I assure you I will speak to the concerned minister and the chief minister and this issue I will get it sorted out. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमांतर्गत गावातली वेगवेगळी मैदानां बांदपाक निधी उपलब्ध जाल्या. तातूंत पयल्या टप्प्यात 40 लाख रुपया मंजूर जाल्यात जाल्यार दुसऱ्या टप्प्यात 50 लाख रुपया मंजूर करतले. देखून गोळावले गावात सुसज्ज अशें मैदान उपलब्ध जातले. या मैदानाचे काम बेगिनात बेगीन सुरू करतले आनी ते बेगीन पुराय करतले अशें पर्येशी आमदार देविया राणेन सांगलें. शुक्रारा ठाणे पंचायतीच्या गोळावले वाठारांत मैदान बांदपा खातीर बुन्यादी फातर घाले उपरांत ती उलयताली. गोळाली गांवान सिद्धेश्वर स्पोर्ट्स क्लबाच्या प्रयत्नान आज हो फायनली ग्राउंडाचे भूमिपूजनाक हांगा उपस्थित तुमचे सरपंच सरिता आमची ZP देविया आनी सगळे पंच सदस्य आमचे मंडळाध्यक्ष गोविंद कोरगांवकर आमचे BDO मिस्टर सुर्याजी राणे आमचे AE आनी सगळे पंच सदस्य हांगा सगळे पत्रकार बंधू ग्रामस्थ तुमकां सगळ्याक नमस्कार आनी खूब खोशी भोगता की आज फायनली जे भुरग्यांचें स्वप्न आशिल्लें एक तांच्या 3 गांवां हो ग्राउंड जावचो तें पूर्ण जालें तुमच्या प्रयत्नांनी आमच्या फूल पंचायतीच्या प्रयत्नांनी. म्हणटकच तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद की तुमी थ्रू आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या स्किमीच्या थ्रू हो ग्राउंड फायनली आमकां मेळिल्लो आसा आमच्या भुरग्यांक मेळिल्लो आसा आनी हो ग्राउंडाचो म्हाका दिसता कितले 40 लाखसा पर्यंत हो ग्राउंड आतां आमकां फंड्स मेळिल्ले आसा आनी हे फंड्स आमी हो ग्राउंड करपाक सुरू करतले आनी आनीकय मागीर आनी 50 लाख येतले आमकां तोय बी फंड ह्याच ग्राउंडा खातीर घालून आमी हो ग्राउंड पूर्ण करतले आनी तुमकां कसो कंप्लीट जाय तसोच कंप्लीट करून दितले ग्राउंड. कित्याक जेन्ना आमी कितें काम हातान घेता तें काय इनकम्प्लीट सोडपाचें ना तुमकां पूर्ण करून भुरग्यांक दितले. कित्याक हांगा जे स्पोर्ट्स क्लब आसा हांगा इतले आमचे भुरगे आसा इतले टॅलंटेड भुरगे आसा तांकां ही अशी प्रत्येक गांवांनी असो एक तरी बरो पैकी ग्राउंड आसपाक जाय. तुमकां जी सोयी सुविधा आमी सांगल्या आमी दितले म्हणून ते आमी डेफिनेटली दितले आनी आमची सरकार आसा आमच्या भुरग्यांक आमच्या मतदारसंघाक फुडें व्हरपा खातीर आनी आमचे आरोग्य मंत्री आसा ते कशें काम करता आमच्या लोकां खातीर तुमकां खबर आसा. आमची डबल इंजीन सरकार आसा आमी दोगांय जाणां भारतीय जनता पार्टीची आमदार बाबा मिनिस्टर आसा म्हणटकच आमची जी कितें कामां आसा ती डेफिनेटली डबल स्पिडीन जाता. कोरगांवच्या बायडवाड्या वयले तळयेची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. गणपती विसर्जना वेळार लोकांक बरेच त्रास जातात. हे मतींत घेवन वाटतं 8 लाख रुपया खर्च करून ह्या तळयेच्या दुरुस्तीच्या कामाचो शुभारंभ केला अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान सांगलें. विरेस्तरा तळयेच्या दुरुस्तीच्या कामाचो बुन्यादी फातर घाल्या उपरांत तो उलयतालो. नमस्कार. आयज आमच्या हांगासर जमलेले आमच्या बायडवाड्यार पेडण्या आयज कोरगांवचे सरपंच तशेंच पंच आनी तशेंच सगळे गांवचे म्हजे भाव आनी भयणांनो
आयज हांकां खऱ्यांनीच हे खूब वर्सां जाली तांकां ही गरज आसली कित्याक ह्या तळयेची, कित्याक सगळे आमचे हांगासरले गांवचे भाव आनी सगळे आमचे हांगासर गणपती विसर्जन तांकां खूब त्रास जाताले हांगासर आनी खऱ्यांनीच अक्षरशः पळयल्यार हांगासर खूब वर्सां जाली हे करून दिवंक जाय आसलें इतल्या वर्सां पयलीं, पूण तें आजून जावंक नासलें. ते आयज जाता तितले बेगीन हांवें तेंचें काम हें करून दिल्लें आसा आनी हे जाता तितले बेगीन फास्ट फुडल्या विकानूच हें काम स्टार्ट जातलें आनी हेजो कॉस्ट आहा सगळो ह्या तळयेचो 8 लाख रुपीज आनी अशीच कामां म्हाजी आसतली वयता थंयसर, कित्याक ज्यो गरजो आहा पळय ते पयलीं तेंचे कामां करून दिवपाची. कित्याक आयज हांगासर विसर्जन ना म्हटल्यार हांगासर आख्ख्या गांवचे हांगासर गणपती हांगा विसर्जन जाता, जाल्यार हे पयलीं काम जावंक जाय आसलें. पण आयज हें करून आनी हांवें तांकां सपोर्ट दिलो आयज मेंबरांक, असोच तेंच्यांनी काम करचें आपल्या गांवांनी, तेंच्या स्वतांनी तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन, आनी म्हाजो तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो. शुक्रारा फोंडें उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याविशीं सुनावणी जाली. कवळे वाठारांत चलपी सगळे भंगार अड्डे बेकायदेशीर आसात अशी कागाळ पंचायत वांगड्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत केल्ली. ह्या सुनावणे वेळार 18 मेक भंगार अड्ड्यांनी रीतसर परवाने घेतले तांची प्रत सादर करची असो आदेश उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिला. इतले मजगतीं मामलेदारांनी कवळे सद्याक आशिल्ले भंगार अड्डे पावसा पयलीं दुसऱ्या थळांक व्हरचे असो आदेश काडला. दुर्दैवान मदीं फाटल्या बिरेस्तारा 5 तारखेक हो इन्सिडंट घडलो आनी आमकां होच भंय आशिल्लो जो आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगलेलें की असो इन्सिडंट जावपाक शकता म्हणून. त्या खातीरूच तांकां नोटीसी काडलेल्यो आनी तांकां तांचे परमिशनां कितें आसा ती सबमीट करपाक लायिल्ली. अजून पर्यंत एकट्यानूय परमिशन सबमीट करुना. आज 11 जाण स्क्रॅपयार्डवाले जे आसा जे इलिगली थंय आपलो धंदो चलयता तितूंतलो एकटोय मनीस येवना आनी तेंच्यांनी कसलेंच अजून पर्यंत परमिशन घेतलेलें अजून हांगा दाखोवना. आज डेप्युटी कलेक्टरान आमचें म्हणणें आयकून घेवन गांभीर्य लक्षांत घेवन ह्या इन्सिडंटाचे सगळ्या डिपार्टमेंटांक लेटरां इश्यू केल्या. मामलेदार, BDO, हेल्थ, फायर, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां सगळ्यांक लेटरां इश्यू करून तांचे कडल्यान रिपोर्ट मागिल्ल्या की ह्या स्क्रॅपयार्डांनी परमिशनां घेतल्या काय म्हणून तांचे कडल्यान. आनी हे रिपोर्ट फुडल्या 18 तारखे पर्यंत म्हणजे फुडल्या बिरेस्तारा पर्यंत डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट कर म्हणून सांगल्या. सो आतां 18 तारखेक परत तेजेर हें जातलें, परत हियरींग जातलें आनी हे सगळे रिपोर्ट येतकीर मागीर आमकां हें आसा खात्री आसा की एक बरें डिसिजन आमचे वटेंतल्यान येतलें जेणे करून जे इल्लिगल स्क्रॅपयार्ड सगळे चलता आनी ज्याचे खातीर इतलो सगळो प्रॉब्लेम लोकांक सहन करचो पडटा. 2 दीस हायवे नॅशनल हायवे बंद उरता, गोंयभरचे फायर टेंडर हांगा येवचे पडटा, लोकांक बिल्डिंगेंतल्यान खाली करचें पडटा. हे सगळे प्रॉब्लेम आसा ते खंय तरी बंद जावपाक जायच. एक्चुली गजाल अशी आशिल्ली की पयर फाटल्या दिसांनी जो ढवळे स्क्रॅपयार्डाक उजो लागिल्लो तेन्ना काही गांभीर्यान घेवपा सारक्यो गोश्टी आशिल्ल्यो ज्यो आमी पंचायतीन कितलोसो तेंप जालो मांडटा आनी त्याच्या निमित्तान आमी गांवच्या लोकांनी आमच्या सरपंचाक जावं पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्ली की तेणी एक सगळ्या गांवांक आपोवन एक मिटींग घेवची सो दॅट ती खूब म्हयने जाली नवी बॉडी आयिल्ल्याच्यान जावं पयलींची बी प्रयत्न चालू आशिल्ले स्क्रॅपयार्ड कसो काडपाक जाय कितें तितून खूब लिगॅलिटीज येता सगळ्यो येता त्यो गांवां फुडल्यान मांडपाक गरज आशिल्ली कारण लोकांकूय दिसता की कितें करता पंचायत जावं अशें. आतां केन्ना हांव जेन्ना इनवॉल्व जालो तेन्ना म्हाकाय कळपाक लागल्यो गोश्टी की खूब लिगॅलिटी येता त्याच्यामुळे तांकां एक कितें तरी तें पांदील उरता. प्रत्येक बॉडी आपापल्या हितून एक बाउंड आसता सो तें गांवांक कळपाक जाय आशिल्लें की कितलो प्रोसेस जाला स्क्रॅपयार्ड काडपाक कितलो त्रास जाता तांकां आनी गांवचे लोक जे कोण सुशिक्षीत नागरीक आसात तेंची कितें तरी सजेशनां मेळटली सो दॅट आमी पंचायतीक कितें तरी हेल्प करूं शकता. आनी त्या निमित्तान एक बरी गजाल आयज अशी घडली की गांव सगळो एकठांय येयलो. आतां फाल्यां ताचेर डेप्युटी कलेक्टरान हियरींग आसा त्या हियरिंगाच्या बेस्ड आमी ठरयलां की फुडें आमी गांवांत पंचायतीक घेवन कसो फुडें सरप आनी आमचो पंचायतीक आनी पंचायतीचो आमकां पूर्ण सहकार्य आसा. सो आयची ही मिटींग आशिल्ली ती तेज्याच खातीर आशिल्ली आनी बरी जाली आनी हांव गांवच्या लोकांचे धन्यवाद म्हणटा की तेणी एका शॉर्ट नोटिसेर जेन्ना आमी पर्सनली फोन केले जावं मेसेज केली ग्रुपांनी खूब जाण आयले.
सांगे वाठारांत 4 म्हयन्यां पयलीं अनिता फर्नांडीस हे बायलेचेर गाडयेचें प्रशिक्षण घेतना अचकीत झाड पडून मरण आयिल्लें. ताका लागून मामलेदार उपजिल्लोधिकारी आनी मंत्री हांच्यांनी बसका घेवन रस्त्या कुशीक आशिल्लीं झाडां कातरपाचो निर्णय घेतिल्लो. पूण 1.5 म्हयनो जावन लेगीत झाडां कातरूंक नाशिल्ल्यान नगरसेवक मॅश्यू डिकोस्टा हांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलां. हे निवेदनांत रस्त्या कुशीक आशिल्लीं व्हडलीं झाडां कापपाची मागणी केल्या. ही मारपाची गरज आहा, कारण ही झाडां जर आतां मारना जाल्यार फाल्यां कोणाचेर पडलें आनी कोण तरी एक्सपायर्ड जालो, कितें वायट बरें जालें तेन्ना मागीर प्रेस घेवन तेन्ना मिटिंगे घेवन हे फायदो ना. कांय लोक आमचे आयज येल्लापुराक आहा, तांणी येल्लापूर सोडून आयज संगमपूर चोवपाची चड गरज आहा. येल्लापूर आतां ते पळोवपाक येडुरप्पा बी आहा, आतां संगमपूर चोवपाक तुमकां हाडलेले आहा. हे लोक संगमपूर हिंगाच सोडलेले आहा आनी येल्लापूर चोवपाक वयता. त्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां, त्यो तेन्ना मिटिंग्यो जाताल्यो पळय त्यो मिटिंग्यो आतां घेया, डेप्युटी कलेक्टराक इंस्ट्रक्शन दिया आनी संगमपूर म्हणटा तें पयलीं पळोवया आनी मागीर ते येल्लापूर पळोवपाक वचा. इतली परिस्थिती बिकट जाल्ली आहा. अरे कितले फावटी सांगपाचें, 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी परत हे बारीक बारीक इशू घेवन मिडिया मुखार येवपाक आमकांय वीट येता. आयज फकाणां जावन पडलेलें आहा, एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें कोलॅप्स जाल्लें आहा. ती झाडां आतां मारलेलीं आहा, ती झाडां मारतो नंबर घातले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, पूण झाडां मारतलो कोण हें कोण सांगना. कोण म्हणटा PWD कडेन दिल्लें आहा, PWD म्हणटा आमकां अजून फंड अलॉट जालो ना. सो कोणें मारपाचें एट लास्ट. बरें गोवोरमेंटा कडेन जायना आमकां पूण सांगा, म्हाका म्हज्या वड्यांतली लॅटरां दिया बाबा, इन रिटर्न दी, आमचे कडेन जायना आनी तुवें ती झाडां मारची म्हणून. हांव कोणाक सांगून कसो पांयां पडोवन मारपाचें तें हांव मागतां. ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा सरकाराक आनी गोवोरमेंटाक आनी डेप्युटी कलेक्टराक. हांव ताका मेळटलो, सर मातशें एक्शन घे, कित्याक सांग्या लोकांचें आनी लायफ आमी रिस्क करपाक शकना. एक जी लायफ रिस्क जाली आयज आमकां तें दूख आमचें अजून निवारना. हांव मागतां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बेगीन इंस्ट्रक्शन दिवची आनी मनसुना पयलीं ही जी चड डेंजरस झाडां आहा ती बेगीन मारून घेवची. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.